प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 8वा विसवोर वोड 21 ते 30 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 8 वर्सेस 21 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव चल्लो आनी तुमी म्हाका सोदतेले आनी तुमच्या पातकांत तुमी मोडटेले. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवानी म्हणलें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयल, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतली, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मोडटेलेत म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी वावड धरिना तशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोडटेले. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून ताका जबाब दिलो, पयलींच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनी निवाडचें आसा. पूण म्हाका पाठयला तो सोतेवण, आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ती समजूंक नात. ते पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतले तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच वस्तूंनी हांव कांय करिना. पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबें आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर आवाज दवरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू फारिजियांक आनी जुदेयांक कितें सांगता. तो म्हणटा, ज्या एक दीस येतलो तुमी मनशाच्या पुताक तुमी खुर्सार उमकयतले आनी तेन्नाच तुमकां कळोन येतलें की हांव जावन आसा देवाचो पूत म्हणून. कित्याक गाय भाव भयणीनो तो म्हणटा एक दीस तुमी म्हाका खुर्सार उमकयतले आनी तेन्नाच तुमकां कळटलें की हांव देवाचो पूत म्हणून. कित्याक भाव भयणीनो, ज्यो घडण्यो घडपाच्यो आसल्यो जेजू मोरच्या आदीं त्यो घडण्यो फकत घडटाल्यो आसल्यो जेन्ना जेजू खुर्सार वेतलो आसलो तेन्ना. म्हणजे अजापां घडलीं. जो मेलोलो लोक पुनरुज्जीवन जालो, काळोख जालो संवसाराचेर, आनी जेन्ना जेजून प्राण सोडलो खूब अजापां जालीं. आनी भाव भयणीनो, जेजू मेल्या उपरांत ताका पुरलो, ताका पुरलो, पूण तो 3 दिसां उपरांत पुनरुज्जीवन जालो. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजून जें केलां ताचे पासून आमी जेन्ना वावड दवरता आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. भाव भयणीनो, ही आमकां सजमणी खरेपणी मेळोवचे खातीर आमी पोन्न्या कोराराचेर नंबर्स 21वा विसवोर वोड 4 आनी 9 कितें घडटा. इस्रायलची पोरजां इजिप्ता गांवांत आसात. ती आतां बोणकोणीन आहात. ती गुलामाचें काम करतात आनी देव मोसेसाक धाडटा आनी तांकां त्या गुलामांतल्या जिवितांतली भायर काडटा आनी तांकां एका परदेशा गांवांत ज्या जाग्यार सगल्या लोकांनी काम केलां तांकां सगळें तयार करून दवरलां, थिंचोर तो तांकां धाडूंक सोदता.
पूण बाबा वाटेर कितें घडटा, लोक देवाचेर आडू उलयतात, मोजेसाचेर आडू उलयतात, आनी जेन्ना ते अशें करतात, हे सगळे सोरोप भायर येतात जे ऑरेंडर असले आनी लोकांक चाबूंक लागता आनी खूब लोक मोडटा. जेन्ना लोकांक कळोन येता की हे ते वायट केलां, देवाचेर आडू उलयल्यात, मोजेसाचेर आडू उलयल्यात, ते मोजेसा कडेन येता म्हणटा आमकां बुगोस, देवा कडेन माग आमचे पासत. आनी मोजेस कितें करता, देवा कडेन मागता, देव म्हणटा एक सोरोप करात आनी म्हणजे एका ब्रॉन्झ सर्पंट करात आनी ताका वयर त्या एका व्हड जाग्यार मातशें दवरात. आनी जो कोण सर्पान चाबलेलो आसा तो जेन्ना तो त्या सर्पाक पळयतात, तो आतां मरचो ना, तो आतां जियेतलो. तेच भाशेन बाबणेनो जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो, ताणें आपले रगत वारोयले, जे आमचे मरण आसूंक जाय ते तो मरण मेलो. आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी आतां इफेनान वेचिनात, आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. केन्ना? जेन्ना जेजून घोडलां खुर्सार, जे आपल्या अमोलीक रगत वारोयलां, ताजेर आमी भावार्थ दवरता. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, सुर्गीचो बाप आमकां आपली भुरगीं कोत्ता आनी सगळें जे जेजून घोडलां ते आमकां फाव जाता. आमी एक आत्मीक जिवीत जिवंक पावता, इटर्नल लायफ जिवंक पावता. कित्याक? आतां आमचो संबंद आमच्या बापाशी घट जाता जेजूच्या रोगता वरवीं. आनी तो संबंद दवरपाक देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता, एक आत्मीक जिवीत जिवंक जाता, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता. आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें फाव जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी फकत देवाक जेजू पासत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया. कित्याक जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं, जेजूच्या खुर्सा वरवीं आमकां एक नवें जिवीत मेळ्ळां. आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी आमकां स्वर्ग उक्तो जाला. तर आयज भाव भयणीनो, जितली आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, चड करून आयच्या शिवर्तमानाचेर आमी ही सजमणी घेवन देवाच्या उतरान रिगून एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.